मंगळारा दिसा उजवाडे सांजवेळार नावेली हांगसर रावपी शैला पार्सेकर हिच्या घरांत चोरी करून चोरांनी 12 लाखांचो माल वारयलो। घरांत आशिल्ले 1,45,000चेर चोरांनी हात मारलो। घरांत कोण ना ते पळोवन चोर घराचे फुडले दार फोडून घरांत घुसले। घराचे फुडले दार फोडला ते पळोवन शैला पार्सेकरान पुलिशेंत कागाळ केली। आरडेक्स खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक। तिळो, वेडी, 2 सरपळी, मुदयो, भावाची सरपळ्यो, ज्यो बारीक बारीक वस्ती आमच्या घरांत जी नॉर्मली असता तितले सगळे ना केले आसा। भांगार सगळेंच व्हेला, कांयच दवरूंक ना। आनी भुरग्यांचे मिलेर आमचे थोडे चिल्लर मोडचे आशिल्ले ते सुद्दां व्हेला। पण कितले कॉस्ट जाता भांगराचे? कॉस्ट म्हळ्यार भांगराचे अदमास एक 10-12 लाखा वयरूच जातले ते, कित्याक आतांचे भांगार काय न्ही ते, बरे पयलींचे भांगार ते। आतां करपाक गेल्यार तर तितले व्हॅल्यू वचोय बी ना तेजो। तेन्ना 4,000 आतां 28,000 आसा। हे चोरी जावपाक कारण म्हणजे आतां सगळे सिक्युरिटी पळय हे आमचे पुलीस भाव बी तांकां आखे ब्रिक्स लागून हें दवरलें, सिक्युरिटी दवरल्या, जाल्यार चोरी जावपाना कितें जातलें? हांवें लॉ गव्हर्मेंटाक कितें काय म्हणटा लॉ एंड ऑर्डर खातीर आतां न्ही अशें चोरी जावपाची आख्खे पुलीस आहले बाबडे ते थिंगा आसले, दोक तांकां चान्स पडला अशें करून चोरी करपाक। सिक्युरिटी पयली दिताय ते आनी आमगे आम आदमी लागून कांय कोन्नाय। सो हांव मागता गव्हर्मेंटाक लागून ते मातशें चोरी हें जावचें म्हण की अशें करून तो डे नायट अशें करून चोरी जाल्यार मागीर राती कितें? काय 8:30 घरांतल्यान भायर सरना तेन्ना काय जावं नाशिल्लें। मागीर आतां 2 सुमार येत जाल्यार सगळें फोडलेलें आशिल्लें। मागीर भांगार व्हेला सगळें गळ्यांतले आनी 2 सरपळी आनी बारीक मुदी बारीक सगळ्यो वस्ती आनी कॅश पेमेंट आसलेलो म्हणजे कितलो? 1,40,000।